दामोदर एकूच प्रश्न विचारता, एक दोन तीन प्रश्न आसात. हांव आशा धरता की ह्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो तुमी तिगूय जाण दितले. नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी बडवा है अश्यो घोशणा तुम्ही दिल्यो, त्योय बी एका चली कार्यकर्त्याच्या तोंडांतल्यान. भाजप हो अडवाणी, वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी अशा तत्वनिष्ठ फुडाऱ्यांनी उबो केल्लो पक्ष. अशा पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष, मंत्री, आमदाराच्या तोंडान बडवा हो शब्द कितलो सोंपता अशें तुमकां दिसता? काय नया भाजपा हाचे बरोबर नीतिमत्ता सोडिल्ली नवी भाजपा अशें म्हणप? एक जेन्ना राहुल गांधी सारको नेता आणि ताजे सगळे जे आसात पळय न्ही, ज्या तरेंतल्यान ही कर्म करतात आणि देशाच्या युवकांक किंवा देशाच्या भुरग्यांक एक दुसरी वाट दाखयतात पळय न्ही, त्या वेळाचेर तांकां अनेक कार्यकर्त्यांच्या तोंडांतल्यान जर समजा उतरां आयलें कितें म्हणजे तुम्ही म्हटलें न्ही, कितें त्या रॅलीन तुम्ही आशिल्ले. हांवूय आशिल्लो. तुम्ही कितें थांबोवंक ना बडवा हो शब्द म्हणू नाका म्हणून? बडवा म्हणल्यार कितें तर ते तुम्ही सांगा. न्ही, एक्चुअली आमी जनरली आमी कोणी गाळी मारपाक कोण वता, गाळी मारूं ना. बडवा हो पार्लमेंटरी शब्द काय म्हणटा? पार्टी पयले अध्यापक पात्रांनो काँग्रेस पार्टी ना ना तेंच्यांनी कितें ते शेण घातले म्हणून फाल्यां तुम्ही बडवा म्हणटले. ओके, दुसरो प्रश्न. तुम्ही म्हणटात की दिपके हो पयलीं आपान आशिल्लो, सो कोणाचो तो खबर आसा किंवा अशें. आता तुमच्या दोनाय सायडीन दोन मनीस आहा ते पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले, सो ते अजून काँग्रेसी कडेन संबंधीत आहा अशें तुमी इनडायरेक्टली तशें तुमचो अर्थ काडप? कितें हांवें कोण कोणूच ना. नो, आपान दिपके पयलीं आपान आशिल्लो, सो तो कोणाचो हे अशें तुमी म्हटलें. आता तुमच्या दोनूय सायडीन जे मनीस आसा सोशल मिडियान पळयता आमच्या भारतीय जनता पार्टीची जी विचारधारा आसा आणि काम करपाची पद्दत आसा जी तांकां आवडली ते आमच्या बरोबर आसा. सो दिपके फाल्यां आपान तुमच्या पार्टीन येले घेतले, तेका आवडली जाल्यार दिपेक आनी थोड्या दिसांनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर कळ्ळी की आमी कितले बरें काम करता, तेका तुम्ही वेलकम करता. त्यांनी आमी वेलकम न्ही, तो आपुणूच जावन येतलो. आणि तुम्ही वेलकम करतले. तो आपुणूच जावन येतलो. कारण आणि तुम्ही घेतले. जाका ताका दिसता की ह्या पार्टीची ध्येय धोरणां, पार्टीची विचारधारा ह्यो आसा ती कळटा, आणि तुम्ही वेलकम करता. लास्टाक कितें करतलो तो, ज्या भेटून तुमच्याच कडेन येतलो. न्ही ना, जो विषय पळय जो लोकां कडेन पावोवपाचो आसा की ह्या सरकारान आतापर्यंत कितें केलां, त्या युवकांक कितें केलां तें पावोवपाचें सोडून तुजो जे प्रश्न आसा न्ही त्या प्रश्नाक तूं हायलायट करतलो. हें पावय आनी म्हजी भितर आनी पर्सनल घे, हांव जाय ती उत्तर दिता. कारण हातूंतल्यान मागीर वतलें की हें डायरेक्शन दुसरे कडेन. माननीय नरेंद्र मोदीजीन जें काम केलां त्या कामाक कोणाक तोड ना. 18 वरां काम करपी हो पंतप्रधान आमकां लाभलेलो आसा. हो देश एका स्थिर मार्गाचेर फुडें वता. त्या स्थिर मार्गाचेर वतना आतां इलेक्शन आसा 4 म्हयन्या कडेन. ह्या वेळाचेर हांगाय गोंयांनी भितर राजकारणच चलता. एकलो आपापले परीन एकलो उलयता, आपापले परीन आवाज करता. पण त्याही पेक्षा देशान जें चलता हें कितें नवीन न्हय, पण तरी आसतना एक वेगळे वाटेन वचपाचो जो प्रयत्न जाता ताजेर आतां जेन्ना विचारलें की ताजेर ज्यो एजन्सी आसा त्यो काम करीत आसा आनी हळू सगळें भायर येता. आनी म्हणून म्हणटा प्रश्नाक डायवर्शन दिनाका. जें कितें विचारपाचें हांव तितलो सक्षम आसा, तुका भितर येता जाय तितलें तूं प्रश्नाचें उत्तर दिता. पण पत्रकार परिशदेच्या हातो मार्फत हे प्रश्न विचारता की हाजें महत्व कित्याक कमी करता? महत्व ना ते रिलेटेड तूं म्हाका विचार हे सगळें. बरं, एक रिलेटेड तुमकां विचारलो ना, एकूच विचारला. तुमकां पयलीं विचारले की तुम्ही प्रश्नाच्यो जापो दितले ही आशा बाळगता म्हणून. प्रेसिडेंट सरान म्हटले की दिल्ली देवांच्या नांवां घेवन बदनामी करून ह्या आंदोलनात बदनामी जाली म्हणून. सो खंयच्या पद्दतीन वयता आंदोलन हे जालें, ते आंदोलनाचो विषय जालो. गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा, तुम्ही सरकारान इतले वर्सां आसा. इतलें आसतना गोंयांत एका कार्यावळीन गोंयच्या साहेबाक मडे म्हटले, हे तूं कशें डिफेंड करतलो? थंय जर देवाची नांवां घेतली जाल्यार म्हणले खबर ना तुमकां? खबर ना? हे पार्टीन म्हणले, बीजेपी पार्टीन म्हणले. नो, कार्यावळीन म्हटलं हांवें, बीजेपीन म्हणून ना, कार्यावळीन म्हटलं. तेका सगळे वगता, कोणी म्हणले तेका सगळे वगता. कोणी बीजेपी पार्टीन परत हांवें सांगता तूं उलयता देशपान बीजेपी पार्टीन म्हणलं काय सांग सुद्दां. तूं हे खंयच्यान खंय व्हरता. पत्रकाराचे हातूंत भितर आजचे जे आसा ते काँग्रेसीचो निशेध आणि सरकारान केल्ली कामां डायवर्शन ते करतना तुका ओपन सांगता मरे हांव मोकळें, ओपन यो म्हजे कडेन, हांव बसता तुजे कडेन, तुका जाय ते प्रश्न विचार. जसे तुमचे प्रश्न आम्ही लाईव्ह केले तसे आमचे लायव्हच क्वेश्चन लाईव्ह होतो. राजकीय हातूंत भितर हांवूय आसा, अध्यक्ष म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा आणि सरकार आणि बाकीच्या तुमच्या कडल्यान उत्तर दिवप म्हणजे हांव धांवपाना खंय तरी.
आणि एक विचारतो, दिगंबरबाब, तुम्ही ज्या वेळेस सरकारात आशिल्ले काँग्रेसीच्या कितलीशी आंदोलनां जाली, MOI सारखे आंदोलन जाले, तुम्ही केन्नाच लाठी चार्ज बी गोंयांत करूं ना, भुरग्यांक मारूंक ना, बुडोवंक ना. बट दिल्ली जे जालां थंय अशें जालें. तुमच्या वेळार तुम्ही पासियेस काडिल्ले काय तुमचो कशें स्वभाव हो? अशें आसा, हांगा जें एज्युकेशन जाल्लें तें म्हजे पुरतें सीमीत आशिल्लें. हांव खंय फंक्शनाक गेलो थंय ते येवन कोण तरी एज्युकेशन करता. हांव म्हणटालो थंय तांकां बरें आसा, थंय तांकां करता करनी अशें म्हणून ते भायर दवरताले. मला भितर ना हें दिल्लीक जें जालां पळय तें एक्चुअली गोईंग टुवर्ड्स द पार्लमेंटांनी हाय सेक्युरिटी रिस्क पळय आसता. थंय जर अशें एलाव केलें कोणी भितर सरून कितेंय करपाक शकता. या स्टुडंट्सांचे लाठीचार्ज केले ते कशे जस्टिफाय करता तुम्ही? हांव विटनेस ना ज्या ब्रुटली मारल्याक तांकां कशे जस्टिफाय करता तुम्ही? थंय वचून म्हजें म्हटलें लाठीचार्ज ना तुम्ही कांयच व्हॉट्सएप मागीर दोन्ही सायडी दाखयतात. पिक्चरां पळयलें जाल्यार कोण फातर मारताय तें दिसता, कोण लाठीचार्ज करताय तें दिसता, गाडयो उठून उडयल्या तें पळयता. मिक्स पिक्चर सगळे कडेन व्हिडिओचेर आसा. ओके. एकच पिक्चर ना, फक्त एकच कोण करता अशें. So तुम्ही बरं. त्यांना ते पासियेस काढले, तुम्ही पासियेस काढले, हांवें काडलें कारण तो तुमचो स्वभाव. म्हजे कडेन तें कशें आशिल्लें, हांव आशिल्लें तें पार्लमेंटा कडेन आशिल्लें हें फंक्शनाक म्हाका पळय तें मोर्चा काडटालें कितें काडटालें रिस्ट्रिक्टेड टू खंय हांव समज खंय आसा फोंडे आसा तेंच्या कार्यक्रमाक थंय येवन ते स्लोगन्स दिताले. टू दॅट एक्सटेंट इट इज ऑल रायट. डेमोक्रेटिकली तुमी पिसफुली करपाक काय हरकत ना. आय हॅव फेस व्हेरियस एज्युकेशन अशें म्हणजे हातूंत पद्दतीन न्ही, डेमोक्रेटिकली बरें आसा. एकच मिनिट. ह्या सगळ्या विशयाचेर सगळे लोक म्हणजे जे कोण फेसबुकाचेर आसा सगळी कडेन प्रत्येकाची प्रतिक्रिया आसा त्यो पळयता. प्रतिक्रिया आमी एक सक्षम भारत आणि सशक्त भारत करपाचें हें सरकाराचें धोरण आसा तें वता. तितके पयलीं जे कितें उलयता त्या उलोवपाच्या शब्दां कडेन पयलीं मुद्दम वचपाक. तो सरळ उठता आनी उलयता वील ब्रेक पार्लिमेंट. आमी पार्लिमेंट म्हणजे घुसतले पार्लिमेंटाक, वील ब्रेक पार्लिमेंट अशें आसा. तूं सपोर्ट करता ताका? ह्या वाक्याक तूं सपोर्ट करता? न्ही मागीर तूं करना मरे. मागीर जितके कोण तुका पत्रकार परिशदेक एक मिनिट ज्या प्रोटेस्टाक चौरवांचे पोलिसांक मारले तेका तुम्ही कशे डिफेंड करतले? ज्या प्रोटेस्टाक एक पोलीस ऑफिसर चौराचेर थापड मारता आणि तो व्हायरल तेका तुम्ही डिफेंड कशे करता? तुम्ही म्हणजे सरकार तुमचे परत सांगले आमी की व्हिडिओज आसात ते सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे होम डिपार्टमेंट पळयता. आणि तातूंत भितर थोडे आतां खंयचे तरी पॅरिसाचे फ्रांसाचे ते सुद्धा व्हिडिओ येता पोलिसांचे लाठीचार्ज आनी खंयचे जाता. म्हणजे कोण खंयचे डुप्लिकेट आनी कितें धाडटा पयलीं तें व्हेरीफाय करता. स्टुडंट्सांनी आत्महत्या केले त्यांची जबाबदारी कोण घेता? सर एक लास्ट आत्महत्या केल्या स्टुडंट्सांनी त्याची जबाबदारी कोण घेता? तुम्ही ते काय उल्लेख करू ना. या 22 ते 22 भुरग्यांनी जी आत्महत्या केली त्याचे प्रेस कॉन्फरन्स या संदर्भातल्यान शिक्षण मंत्री जे आसा आणि तांच्या पाल्याकडे तांचे जे वार्तालाप जातलो आणि ते पळय सगळे पळय डिटेल्स तूं पयलेच प्रश्न येता की जे पळय जावना काय जावना ना कितें केलें तें म्हाजे कडेन ताचो डिटेल येता की हांव तुका सांगता. पण ते सगळे भुरगे मेले खबर आसा तेचो तुम्ही उल्लेखूच करू ना. खबर आसा सुद्धा तुम्ही जबाबदारी घेऊ ना. खबर आसा गोंयांनी बी अशे तरेन आसा लायव्ह आसा म्हाकाय खबर आसा. गोंयांनी अशी सगळी आसा ज्याचे सुइसायड बद्दल प्रकरणां जाल्ले ते काडटानी हांगा हाडून दाखयता. हांगाय बीन हांव म्हजे कडेन आसा, म्हजे कडेन धाडिल्ले आसा. पूण प्रत्यक्ष एक जबाबदार म्हणून व्यक्ती म्हणून जेन्ना उलयता तेन्ना एक विचार करून उलोवपाक जाय. आनी त्या विचारान सांगलें की हें जें कितें केलां म्हणजे एका खंयचे तरी फॉल्टाक पेपर लीक म्हणजे जे परंपरेन चालत आशिल्ले त्या फॉल्टा लागून तूं ताका राजिनामा दी म्हणटा. पण त्याच बरोबर बरे कितें तितली कामां केल्ली आसा ती कामां काडटा तूं कुशी उडयता. 99% बरी हांव आयज सांगतना 99 सांगला. 1% खंय तरी जे चुकला माननीय नरेंद्र मोदीजीन सांगला आपण ते सगळे स्ट्रेंथन करतलो आणि कोणूच एकलो जो कल्प्रीट आसा तो कोणूच फाटल्या हातून उरचो ना. ताका आपण पयलीं भितर उडयतलो आणि हे सगळे घट करतलो. दॅट्स ऑल. रुदल बाब एकच मिनिट. तुम्ही खंयचे एज्युकेशन केल्लें काय म्हणटा? खंयची